हॅलो गुड इवनिंग गायज. सो आत्ता हांव कामाच्या येयलो. हांव पणजे गेल्लो, बरें काम आसलें. आत्ता एक मातशें अर्दें जालें घरा पावल्यार. आतां न्हांवन धुवन फ्रेश जालो मातसो आनी आतां परत कामाक वचपाक जाय. सो जेवता आनी चल्लो भायर सरता. बरें नुस्त्याचो बरो वास येयलो. कितें केलां आयज भयणीन किंगफीश हाडला, इसवण, इसवणाची पुस्ता आनी चिकन काफ्रियल हाडला. पळय चिकन काफ्रियल आनी इसवणाचे पोस्ते पळय. आनी कडी काय ना, कडी कालची सुंगटाची आसा. पळय कडी मम्मी नासली आयज घरा कडेन, सो तिणें कांय करूंक ना. सो कालची सुंगटाची कडी उरलेली, ते मातशें गरम केल्या. आतां जेवता हांव. सॉरी गायज, मातसो हे दिसांनी व्हिडिओ काडपाक मेळना, कित्याक मातसो बिजी आसता. कित्याक शॉपारूय रावचो पडटा आनी रातचो मागीर परत कामाक वयचो पडटा हांगा. म्हणजे डेली ना, ऑल्टरनेट डेज वयचो पडटा कामाक. एक्चुअली प्लॅन आसलो खंय तरी आउट ऑफ स्टेशन 1-2 दिसांक वयतलो म्हणून, पण काम इतलें आसा येता की भायर सरपाक मेळना, टायमूच मेळना. सो पळोवया, खंय तरी प्लॅन करता हांव. खंय तरी वयतलो ह्या दिसांनी, वचपाक जाय. वाजला काम करून करून सद्याक तकली मेळ जालें. आतां मातसो जेवता हांव. जेवता आनी चलता भायर कामाक. सो लेट मी फिनीश माय डिनर गायज. बी रायट बॅक. बरें जेवण. खंयसून हाडला पळय, बेस्ट. बरें आहा काफ्रियल. इसवणाची पोस्ताय बरी आहा. जालें जेवण. बरें दिसलें. चला कामाक वचपाक टायम जालो म्हजो. सो तो भायर सरता हांव आनी पळोवया, खंय तरी रोड ट्रीप प्लॅन करता. खंय तरी वचपाक बायकीचेर. कारीन वचपाक येता वाज. सो बायकीर खंय तरी आउट ऑफ स्टेट खंय तरी वचपाक जाय. सो चलता भायर. 9:30 जाल्ली हा टायम. सो चला.